आमच्या सगळ्यांच्या कुडींत एक बाग तो रावता ताचे विशीं हांव उलोवचो आसा. तो धाकटुलो बाग पूण तुज्या त्या कुडीक आनीक तुज्या जिविताक तो प्रभाव दिता तसलो बाग. आनी त्या बागा विशीं जाकोबाच्या चिटीन ह्या भाशेन थिंगा बरयला. आतां आमी थिंगा वाजुया जाकोबाची चीट. 3रो आवेसवोर वोड 2. आतां आमी वाजुया. खरेंच आमी सोगलीं जायते वाटेनी चुकतांव. उतरांनी केन्नाच चुकी करिनात तीं. मनशां संपूर्ण आपणाची तांच्यांनी पूर्ण तरेन कूड दामावंक जाता. वोड 5. अशें जिबे सोरशीं घडटा. ती एक ल्हान सांदो खरो पूण आपणाचीच व्हड बोडाय ती सांगूंक कोत्ता. उज्याची एक धाकटुली किट्टी कोशे भाशेन एक व्हडल्या रानान लासून उडोवंक शकता आनी जीबूय उज्याच्या भाशेन आमच्या सांद्या मोदें जीब आपुणूच एक खोटेपणाचो संवसार. आख्खी आमची कूड ती खोटायता आनी कोणांतल्या उज्यान आपुणूच लासून आपल्या उज्या आख्ख्या मनशा कुळाच्या जिविताचें चक्र उल्पान उडयता. 9वी वोड. तिचे उद्देशीं देवाक आमच्या बापाक आमी दिनवासतांव आनीक तिचे उद्देशीं देवाक सारकेची रोसलेल्या मनशांक शिराप दिता. आशिर्वाद आनी शिराप त्याच तोंडांतल्यान भायर सोदता. म्हज्या भावा भयणांनो, अशें जावचें न्हय. जिबे उद्देशीं पवित्र पुस्तकांत जायते कोडे थिंगासोर सारकें बरयलां. सारकें सुटावे भाशेन बरयलां. आमचे सगल्यांची एक जीब आसा वो ना? म्हजे लागीं जीब आसा अशें मातशें हात दाखयात. म्हजेशें जीब आसा तें मातशें हात दाखयात. थँक्यू. थोड्या लोकांनी हात दाखोवंक ना पळय तांचें कारण तुमी जाणात. तांचे लागीं 2 जिबी आसा. जायते जाणां आपल्याचे जिबेचो उपयोग वेगवेगळ्या भाशेन कोत्ता. परिस्थिती प्रमाणे आपल्याची उतरां ते बदलता. खंय कशे भाशेन उलोवंक जाय पळय ते भाशेन तांकां उलोवपाक 2-3 जिबो आसा. पूण आयज आमचे लागीं एकूच जीब आसा आनी तीच एक जीब. आनी कितले भाशेन ती जीब उलयता आनी कितल्यो आमच्यो जिब्यो. आयज हांव तुमकां तें सांगतलों. आनी आयज तुमची जीब कसल्या परिस्थितीन आसा, कसली पळय ती. तुमीच पळयात, तुमीच पारखात आनी त्याच वेळार तुमचे जिबेक तुमी त्याच वेळाचेर ती सारकी करपाचें तें एकदम बरें तुमच्या फायद्याक जातलें ह्या भाशेन पवित्र पुस्तक म्हणटा. सगल्याकीन पयलें ज्या जिबे विशीं तुमी सगलीं जाणात ताजे विशीं तुमकां हांव सांगोंक फोटी मारता ती जीब. कसली ती? फोटी मारता पळय ती जीब. कोलोस्करांक बरयल्ली चीट आनी 3रो आवेसवोर 9वे वोडींत आमी थिंगासोर अशें बरयल्लें आसा. एकामेकाशी फोटी मारिनाकात. अशें म्हणटात एक मनीस एका मनशा लागीं 7 फावटी फोट मारता. तुमचे मदें कोणें अशें म्हणूंक येता तो आमचो ज्युनियर. कित्याक अशें म्हणटा? 7 फावटी कित्याक? हांव तरी 10 फावटी फोटी मारता. फोटी पळय ती सैतानाचें हत्यार. कित्याक सैतान तो सुरवातेक सावन फोटकिरो. फोटिंगपणाचो बापूय तो. म्हटल्यार फोटीच पळय तो उत्पन्न करता आनी फोटी पळय तो सप्लाय करता. कोण तो जाणा? सैतान. एक ओत्मीक मनीस फोटी मारता अशें म्हणत जाल्यार ताचो संबंद सैताना सांगाता आसा. अशें हांव कित्याक म्हणटा? तो फोटिंगपणाचो बापूय. फोटिंगपण तोच घडोवन हाडटा. जरी तर आयज आमी बारकायेन तर पळयत जाल्यार बायलेक सकाळच्यान सांगे म्हणल्यार फोटीच मारता. बायलूय घोवाक मेजिना तितल्यो फोटी मारता. तुमच्या घरांत हें जाता वो ना तुमी सांगात? कितलेच घोव आपल्या बायले कडेन फोटी मारिना काय? कितल्योच बायल्यो आपल्या घोवांकूच कसलेच भिरांत नासतना थिंगा फोटी मारिना काय तीं? ह्या भाशेन तुमी फोटी मारता जाल्यार तुमचीं भुरगीं कितें सारकें उलयतलीं? आवय फोटी मारता, बापूय फोटी मारता, तीं दोगांय फोटी मारता जाल्यार भुरगें तुका दिसता तीं सारकें स्वत उलयतलीं? अशें जावचें ना.
ह्या पासत भुरगीं कितें करतात, आवय बापाय सांगता तीवूय फोटी मारतात. हे भाशेन फोटी मारप खंय पासून सारकें तुमी सांगात? अब्राहाम सर्वेस्परान सांगो नासतना इजिप्टाक तो गेलो. ज्या प्रांतांत तो वचलो थिंगा दुखोल आयला म्हणून, कोश्ट येयला म्हणून अशें थिंगा सांगोन सर्वेस्पराक म्हणटा, बापा तुजोच पाटलाव हांव कोत्ता, म्हाका त्रास आयला बापा, हिंगा दुखोल जाला बापा. हाजें कारण कित्याक अशें तर ताणें विचारलें जाल्यार सर्वेस्पर ताका जबाब दिवपाचो. सर्वेस्पराक विचारिनासतना, सर्वेस्पराची खोशी कितें, सर्वेस्पराक कांय विचारिनासतना आनी तो वेगळ्या वेगळ्यान गाय कोत्ता. अब्राहाम इजिप्टाक वेता हांव जियेतलो म्हणून, तो जियेतलो अशें करूंक. थिंगा गेल्या उपरांत थिंगाचे पोरजेचीचें चिंतप, तांची नदर आनी तांची कर्तुपां सारकीच वेगळीं दिश्टी पडटा, सारा सोबीत. ह्या लोकांची नदर आनी तांची कर्तुपां सारकी ना, त्या पासत म्हजी बायल हिंगा सुरक्षीत ना अशें ताका कळलें. तेन्ना अब्राहाम आपले बायलेक साराक अशें म्हणटा, पळय तूं एकदम सोबीत जावन आसाय, तुका जिवे दवरतले, म्हाका मारून उडयतले. हांव जिवे रावचो तुका विचारता, हें आनी तूं कितें म्हणटा काय? तुवें तर जिवे रावंक जाव. जरी तर हांव जियोंक जाव आनी हांव तुजे बरोबर आसोंक जाय अशें तूं चिंताय जाल्यार तुवें एक काम करूंक जाय. कितें तें तूं सांग. हांव तुजो घोव न्हू म्हणून सांगचें. आनी हें कितें उलयताय, तूं म्हजो घोव, हांव अशें कशें उलयतलें काय? जरी तर तूं ताका सांगशी हांव तुजो घोव, ती म्हाका मारून उडयतले, तुका जिवे दवरतले. जरी तर हांव मरोंक जाव जाल्यार हो म्हजो घोव अशें म्हूण, अशें तूं कित्याक म्हणटाय? तूं जियोंक जाय. हांव जियोंक जाय जाल्यार हांव तुजो घोव अशें म्हणूं नाकाय. बरें आसा सायबा, तुका जिवीत दवरचे खातीर हांव फोटी मारतलें, हें खरें सारकें. अब्रामान अशें म्हणलें आसतलें, जरी तर आमकां जियोंक जाय जाल्यार ही फोट आमकां अशी मारची पडटली अशें म्हणलें आसतलें, सारकें न्हय? जायतीं जाणां फोटी मारता आसतना आनी फोटी उत्पन्न करतना जें तें म्हणटात पळय तें हें अशीं. मातशें पळय सर, पळय जरी तर हो धंदो करूंक जाय जाल्यार फोटी मारनासतना करूंक जावचें ना. ही शिरवेश तुवें करूंक जाय जाल्यार फोटी तुका मारचीच पडटली. असली तुवें सेवा करूंक जाय जाल्यार फोटी तुका मारचीच पडटली. असले कोण आसा काय सेवक? फोटी मारिनासतना सेवा करूंक जाता अशें म्हणूंक जाता? असली सेवा सर्वेस्पराची न्हय. जरी आमकां जिवंक जाय जाल्यार फोटी मारूंकूच पडटली. जायतीं जाणां चिंतात जियोंक जाय जाल्यार वेपार करूंक जाय, वावर करूंक जाय आनी जिवीत तर सारूंक जाय जाल्यार त्या पासत खरेपणी आमकां फोटी मारचीच पडटली. आनी ह्या दिसांनी फोटी मारिनासतना जियोंक जावचें ना. जाल्यार हो लोक हांगा कितें म्हणूंक सोदता? हांगासर कोण तो जियोंक जाय जाल्यार ताका फोटी मारची पडटली. असले पावंडेर पडोसर थिंगासर अशें चिंतप, हें सारकें काय तुमी चिंतात? सर्वेस्पराचेरूच आदारीत अब्राहामान जियोंक जाय आनी सारांनी तशेंच जियोंक जाय आसलें. सर्वेस्पराचो आदार घेवन ताजी इच्छा कितें, ताजी येवजण कितें ही जाणा जावन ती जाणा जावंक जाय आनी ती घेवन तुवें सुरक्षीत रावंक जाय. पूण अब्राहाम सर्वेस्पराचे विरुद्ध इजिप्त गेलो. सर्वेस्पराचें कनेक्शन कट जाता. जेन्ना सर्वेस्पराचें कनेक्शन कट जाता तेन्ना अब्राहाम आपल्याचे जिविताची ती फोटी थंय आदार घेवन थिंगासर तो जियेतालो. कोण तरी आयलो आनीक साराक पळोवन आनीक फारोक तो सांगता आनी फारो ताका मागीर आपोवन धाडटा. फारोवाक कळ्ळें थिंगा अधिकारी येयले. अब्राहामाक म्हणलें आनी म्हणलें, आयक रे, ते तांबून रावता पळय ते वस्तुरी कोण ती? ती म्हजी भयण सायबा. त्या तंबूशी वचून अशें म्हणलें आसतलें, आगो मातशें भायर यो गो. कितें जालां? हो कोण तुजो? म्हजो भाव तो सायबा. बरें आसा, फारोवान तुका थिंगा हाड म्हणला. पळय आतां एक कोश्ट फोटी मारपाक पळय कोशिश करता पळय तो अब्राहाम, ताका सोजमणी येवंक ना. ताणें जियोवपाची आशा केली, पूण ही फोटी मारून साराचे जिविताचेर कसलेंय कोश्ट येतलें ताका तें सोजमोंक ना. साराक तें थंयसर वतलें हें ताणें तें चिंतूंक ना. फोटी सदांच मुखार कितले कोश्ट हाडटा पळय ते तुका केन्नाच तें सांगोना. फोटी मारल्या उपरांत ते कोश्टांतल्यान साल्वार जालें अशें दिसता, पूण त्या फोटीच्या बारोबर थिंगासर मेवता पळय ते व्हडते एक फोंड थिंगा आसा, तो पयलुसान तुका दिश्टी पडना. आतां तुवें चोतऱ्यान आयक, फोटी मारपाक प्रयत्न करिनाकाय. फोटी मारता पळय तेन्ना थोड्या वेळाक तुका
त्या कोश्टांतल्यान तुका सुटका दिसला अशें तुका थोड्या वेळाक दिसता, पूण त्या उपरांत तुका दोरयान मोदें व्हरोन बुडयतले. मागता हें सोत विसर नाका, तुमचे लागीं विनंती कोत्ता. साराक फारो आपयता, त्या उपरांत सर्वेस्पराक थिंगासर मोदें येवचो पडलो. कित्याक तुमी जाणाव, अब्राहमा वरवीं इसाक जल्मोंक जाय आसलो, आनी आयझॅका वरवीं जाकोबाचो जल्म जावचो, आनी जाकोबा वरवीं यहुदा जल्माक येवचो, आनी यहुदा वरवीं दाऊद थिंगा जल्माक येवचो, आनी दाऊदाची संतोशी वरवीं संवसार साल्वार करपी जल्माचो. ही सर्वेस्पराची वोडती, ती येवजण. पूण बारकायेन सोजमीकाय घे सोयतान, सर्वेस्पराची ती वोडती पळय, ती येवजण, ती एका फोटी वरवीं तातूंत कसो गोडबोड करपाची कोशिश कोत्ता. फोटी मारल्या उपरांत म्हजेर येता पळय ते कोश्ट काबार जातले अशें ताणें तें येवजिल्लें थंयसर. पूण फोटी मारल्यार हांव साल्वार जातलो, पूण म्हजे बायलेचें कितें जातलें? जेन्ना ते आयले, ती बायल कोण रे? ती म्हजी भयण. ते वयतले अशें ताणें चिंतलें. ना, पूण ते लोक ते भयणीक भायर आपयता. वो कोण तुजो? म्हजो भाव तो. जाल्यार यो, तुका फारोन आपयला. त्या दिसा फोटी मारता पळय त्या अब्राहमा लागीं सर्वेस्पर उलोवंक ना, पूण फारोवाक सारको कोत्ता. फारो, साराक तुवें हात लावपाची, तुका परवानगी ना. जरी तो सर्वेस्पर थिंगा येवंक ना आनीक साराक तो साल्वार करूंक ना जाल्यार, आयकात भावा भयणानो, संवसाराची सोडवण करपी पळय तो ह्या संवसारांत जल्मचो नासलो. एकूच फोटी ह्या संवसारांत कितलें तें आवडगोड घेवन येवपाचो. आवयो आनी बापायनो, तुमची एक फोट फाल्यांच्या दिसांनी कितले कोश हाडटले ते चिंतात. तुमकां पळोवन तुमचीं भुरगीं तुमकां फोट मारून आनी अशें ती फोट मात शिकतात. जायते अवघड येतले. त्या पासो दर एक आवय बापाय ल्हानपणींतल्यान भुरग्यांच्या मुखार आनी त्याच भशेन तुमच्या जिवितांत भुरग्यांच्या मुखार फोटी मारप कोशिश करिनाकात. ताचें फळ फारो अब्राहमाक तो आपयता. अब्राहमाक आपोवन तो अशें म्हणटा, तुवें अशें कित्याक म्हणलें? आतां आमी पळोवया. उत्पत्तीचे 12 आनी 18 आतां आमी वाचुया. तेन्ना फारोन अब्राहमाक आपोवन अशें म्हटलें, तुवें म्हजे सांगाताये चोयन कितें केलें? तुवें म्हाका कित्याक सांगूंक ना ही तुजी बायल म्हूण? तुवें अशें म्हाका कित्याक सांगलें तुजी भयण म्हूण? हांवें तिका म्हजीच बायल करच्याक तिका हाडली. कसलें ओद्रूस येवपाचें. त्या दिसा अब्राहमान ती फोटी मारला पळय ताचे पासत कसले त्रास येवपाचे. आनी साराक फारो आनी साराक आपल्याची बायल करपाचें तें चिंतून ताणें आपयलें. त्या उपरांत, पूण आतां तूं तुजे बायलेक घेवन हांगा सोवल्यान तूं वस. निमाणी वोड वाजूया. ताणें तिका आनी ताका तुजे सगळी गिरेस्तकाय आसली पळय ती सगळी दिवन ताका भायर काडली. ताचो अर्थ कितें? म्हणल्यार तुजे असल्या हांगासर रावपाक ताका परवानगी ना. वस. पयलो हिंगा सोरल्यान भायर सर. भायर काडलो. क्लासीन सारकें शिकोना म्हूण, बरे मार्क्स मेळना म्हूण, परतून ते सारकें शिकोना म्हणून त्या विद्यार्थीक थिंगासर ते कितें कोत्तात? घारात ते धाडटात. तुजे असल्यांक आनी शिकोण ताका ती गरजूच ना थिंगा. त्या दिसा अब्राहमाक फारोन इजिप्टांतल्यान ताका भायर काडटा. तुजो असलो मनीस आमच्या देशांत रावपाचें लायक ना. एक फोटी. कसलें ओद्रूस ते घेवन येयलें. आवय बापायनो, चोत्राय दोरात. जरी तर तुमी फोटी मारता जाल्यार तुमचीं भुरगीं फाल्यां तिवूय फोटीच मारतलीं. जरी तुमी आतांच ताणून ती फोटी मारीत आसा, तुमच्या भुरग्यांक तुमी फोटी मारपाक शिकयतात, पूण फाल्यां तुमचीं भुरगीं पळय जे फोटी तुमी मारतात तीं त्याच भाशेन तिवूय फोटी मारतलीं. याद हें सारकें आसा जाल्यार तें पळोवया. उत्पत्तीचें पुस्तक 26वी आवयसवर वोड 6. ह्या पासून इसाक थिंगा गरारान रावलो. जेन्ना थिंगा रावताले पळय त्या मनशान ताच्या बायले विशीं विचारलें पळय तेन्ना ताणें अशें चिंतलें, जरी तर हांव तांकां सांगो ती म्हजी बायल म्हणून, हिंगासरले लोक रेबेकाचे लागोन जी एकदम बरी सुंदर दिसता ते म्हाका मारून उडयतले. जाल्यार ताणें उतर दिलें, ती म्हजी भयण. जेन्ना थिंगा तो रावतालो आनी जायते दीस पासार जाले, अभिमेलेक फिलिस्तिनाचो राजा तो जोनाल्यांतल्यान कितें पळयता? कितें तो देखता? इजाक आपले बायले रेबेका बरोबर तो वेंग मारतालो.
अब्राहमान जी फोटी मारली पळय अब्राहमाच्या पुतानूय, तीच फोटी तो मारता. पवित्र पुस्तकान अशें बरयलां, पूत पळय जे बापूय कोत्ता पळय तें पळयता, आनी पुतूय तेंच कोत्ता. थोडे वर्सां जाल्या उपरांत तीच फोटी आतां इसाक फोटी मारता तें आमी पळयता. त्या पासत तुमकां म्हणटा ध्यान दियात. फोटी अशेंच मारप म्हणल्यार सारकें सोंपेपणीन मारतात. त्या वेळाच्या कोश्टांतल्यान, त्या वेळाच्या त्रासांतल्यान तातूंतल्यान सुटका मेळच्याक वो कसलो समाधान मेळच्याक फोटीचो तुमी आदार घेवपाक तें केन्नाच सारकें न्हय. केन्ना तरी तुवें मारल्या पळय ती फोटी भायर सोदतली. आयझॅकाक सुटका मेळच्याक तो भयण म्हणटा. एक दीस तो राजा जोळण्यांतल्यान पळयतना थंयसर आयझॅक कोणाक तो आपली भयण म्हणटालो, रेबेकाक बाराबर तो ताका येंग मारतना तो पळयता. राजा उचांबळ जालो आनी म्हणलो, हें कितें? हेणें कितें म्हटलेलें? हेणें म्हणलेलें ती तेजी भयण म्हूण. पूण आतां तो हें कितें करता? असलीं मनशां ना काय म्हणत? तुमी जें म्हणटात पळय तें वेगळें आनी जें तुमी कोत्तात तें वेगळें. तुमी सांगतात एक आनी कोत्तात दुसरें. तुमच्या घोवा सांगाताय तशेंच तुमी जायतें कोत्तात पूण तुमच्या घोवाक तुमी सांगनात. तूं वेगवेगळे बेस बदलताय, वायट तितले कामां तूं कोत्ताय, पूण तुजे बायलेक कसलोच दुबाव येयना पळय तशें कोत्ताय. कितल्योच तुमी फोटी मारतात ते आयकात. एक सोत तुमी विसरूं नाकात, तूं कितले शाणेपणान तर तुमी त्यो फोटी मारीत. खंय ना खंय तूं तो एक क्लू सोडून दिताय. हें सोत तूं विसरूं नाकाय. खंयच्याय सुवातेर तो क्लू मेवतलो. तूं उलयताय पळय ती फोटी म्हूण. केन्ना तरी तें भायर सोदतलें. अब्राहम पासून थंयसर ताका सांपडलो. आनी इसाकूय सांपडलो. पळय हे सांपडलेले पळय ते मनशाचे विशीं थिंगासर सर्वेस्परान बरयलां पळय ताचें कारण तुमी जाणाव? असले व्हडते लोक फोटी मारता तें म्हाका आवडोंक ना. तांच्यो फोटी हांवें उक्त्यो केल्यो आनी तुमच्या जिवितांत आसा पळय त्यो फोटी हांव उक्त्यो कोत्तलों. ज्या भाशेन तांचे फोटी पळय हांवें उक्त्यो केल्यो, त्याच भाशेन तुमचे पासून फोटी हांव परतून ओपन कोत्तलों. सावधान! फोटी मारिनाकात. चड करून आवय बापायनी, चड करून घोव बायलांनी तुमचे फोटी मारपाचें कारणाक लागून फाल्यां तुमचीं भुरगीं तुमच्यान धरूंक जायना पळय तसली ते फोटी मारून तुमकां अशेंच तुमकां ते फटयतले, तुमकां नाका जालें सांगतले, तुमकां ते धोको दितले. कित्याक तूं अशें फोटी मारताय गो? तुवें तर म्हाका शिकयला फोटी मारूंक. एक भयण म्हजे लागीं येवन सायती रोडटाली. पास्टरजी, पळय हें चेडूं धाकटें आसा पळय तें एकदम धाकटें आसता तेन्ना सारकें सोबीत आसलें. एकदम सोबीत ती भयण. म्हज्या घोवान कितें म्हणलें तूं जाणाय? कितें म्हणलें भयणी? म्हज्या वरवीं तें जल्म घेवंक ना. ह्या सोबीत भुरग्याचें तो कितें म्हणटा पळय तो तें म्हजे वरवीं जल्मोंक ना. हें भुरगें म्हजेच वरवीं जल्मलां म्हणून तूं साबीत कर अशें म्हणटा तो. कसो काय पुरावो दितलो पास्टर? जेन्ना तें अशें सांगतालें म्हजें भितर रोगत शिजतालें. कोण तो जावं पातकी असलो मनीस? जल्म दिल्या उपरांत आपल्याची ती धूव न्हू म्हणटा कोण काय वो पातकी मनीस? लग्न केल्या पळय ते वडील खंय गेले? लग्न केल्या पळय ते वडील आसा पळय तांकां सगल्यांक तूं आतां आपोवन हाड. हें अपमान आनी वो तुजेर बोगल्यान तो दुबावता पळय तसलो मनीस. तुजें शांतेन जिवंक जावचें ना, तुज्या वडिलांक तूं सगल्यांक आपय. जे कोणें तुजें लग्न केलां पळय तांकां आपय, कित्याक तेंच्या बाराबर थिंगासर आसूंक जाय. हें एकदम ती फकाणां करप. ती जाप दिनासलेली. सांग भयणी, वडिलांक सांगल्यार एकदम बरें न्हू? ते तुजे घोवाक थिंगा सोजमायतले. तुका सोजमता काय? तुका गिन्यान ना रे? हें कसलें पिशापण? बरे भाशेन तुजे बायले बाराबर जिबी सारचे बदलेक हें सगलें कितें? बरे भाशेन ते चेडवाक पळोवचे बदलेक हें सगलें कितें? सैतानाची मांडावळ. ती ताका सांगतले. वडिलांक तें सगलें गमोवंक जाय. ही कांयच म्हणना चेडूं. बरें आसा, जायते फावटी तुजे घरांतले तुका भायर दाखोवंक नाका, पूण तुजे ते आवय बापायक तरी तुवें सगलें सांगचें. चोर कितें करतली तुजे आवय बापूय पळोवन तुवें तेंचे लागीं उलयतले पळय. कितें जालें म्हाज्या आमचे धुवेक? ताचेर दुबाव दवरिना, पूण जल्मोंक येयला पळय त्या भुरग्याक ध्यान दिना. आनी खरेपणीन ते म्हाजे वरवीं जल्मोंक ना अशें म्हणटा मागीर सोजमायात. ह्या भाशेन तुजे आवय बापूय तरी उलयतली, तांकां तरी तूं मातशें सांग.
हांव तांकां काय बरे भशेन ताका सोजमायतलो पूण तें कांयच उलयना. त्या उपरांत हांवें कितें पळयलें ताच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येतात. तें रडटालें. कित्याक रडटाय भयणी? तेन्ना ती भयण म्हणटा, पास्टरजी, हांवें म्हज्या घरच्यांक फोटी मारली. कसली फोटी मारल्याय? हांव शारांत आयलां आनी शिर्वीस कोत्ता असली फोटी मारल्या पास्टर. बरें आसा भयणी, तूं शारांत येयला, फोटी मारल्या, पूण आतां तरी मातशें आतां तुवें शिर्वीस करूंक जाय आनी शिर्वीस करूंक जाय म्हणून आनी भुरग्यांक पळोवंक आतां तुका कशें शिर्वीस कोत्तलें? तुजी आवय बापूय तांकां सोजमिकाय मेळटली. तूं कित्याक रडटाय? तशें न्हय पास्टरजी. जाल्यार कितें? शारांत येयल्या उपरांत ह्या मनशाचें हांव मोगान आसलें म्हूण, ह्या मनशा लागीं हांव काजार जालां म्हूण, त्या उपरांत हांव गोरबेज जालां अशें म्हणून, त्या उपरांत हांव जल्माक हाडलां पळय ह्या भुरग्याक अशें कोणाकूच म्हज्या घरांत आतां पासून कोणाकूच खबर ना. कसलें हें अदृश्ट. म्हयन्याचे म्हयने, वर्सांचे वर्सां आपल्याचे आवय बापायक थिंगासोर ते चेडूं कितें कोत्तालें? फोटीच मारतालें. व्हडल्या शारांत शिर्वीस कोत्ता. बरो व्हडतो पगार मेळटा. हांव एकदम खूश आसा. चेडवा, तुका इतली बरी शिर्वीस मेवला, आतां तेका पासून तुजें आतां आमी काजार करुया. हातूंत तुजें कितें म्हणणें आसा? आतां म्हाका काजार जावं नाका आवय. म्हाका काजार जावपाचें आतां मोन ना. आतांच तूं काजरा विशीं अशें चिंतिना काय आवय? वेळेर तो तुका सांगतलें आवय. फोटी. बापायक फोटी मारता, आवयक फोटी मारता आनी आतां आख्खें जिवीत तेंचो सगळें तिंगा फोटीनूच जियेता. घोवान तें पारकिलें, तेका लागून तो आतां म्हणटा, हें चेडूं म्हज्या वरवीं जल्माक येवंक ना. तूं हांगासर फोटी मारताय. हें कितें उलयताय तूं? फोटी मारता? वय, तूं फोटी मारताय. तूं फोटी मारताय. हें म्हज्या लक्षांत जल्मलां म्हणून तूं फोटी मारताय. तुवें तुज्या आवय बापायकूच सांगून तूं काजार जालाय म्हूण. जाल्यार तूं म्हाका कितें सांगतलें? दुसऱ्या बारोबर केला पळय तें पातक. हांव तुजो कसो भरोसो कोत्तलों? जो फोण तेणूच केल्लो त्याच फोणान तें पडलें. कसलें तोंड घेवन आपल्या बापाशीं. ह्या भुरग्याक हांव दाखयतलें. आमच्या सोयऱ्या दारांक हांव ह्या भुरग्याचे भाशेन कितें सांगतलें? आतां पासून हांव तें जिवीत जियेता तें फोटीचेरूच आसा. शिर्वीस कोत्ता म्हूण हांवें फोटी मारल्या. हांव सेटल जाला म्हूण हांवें तिका फोटी मारल्या. सगळें सारकें आसा अशें म्हणलें, पूण आतां आखरेक तांकां सांगूंक नासतना हांव काजार जालें आनी आतां हें काजार जाल्या उपरांत आतां म्हजें जिवीत नाश जालें पास्टर. सावधान. भावा भयणानो, आवय बापांनी तुमी चोतरान आयकात. तुमी मारतात पळय त्यो फोटी. जोरी तर तुमी फोटी मारता पळय ते तुमचे लागीं शिको जाल्यार आनी तुमकां सांगूंक नासतना ते आनी कोणा लागीं तो लोगीन जातीत. तुमकां सांगूंक नासतना आपल्याचो गरोबो कोत्तात आनी तुमकां ती कांयच खबर ना. तुमी आवय जावन, तुमी बापूय जावन तुमकां मात पासून थिंगासर हिंट मेवना. तसलीं कामां कोत्तात. जेवूय ते म्हणटात ते फोटी. कॉलेजीन शिंकता म्हणून फोटी मारतात आनी खंय काम कोत्ता म्हणून फोटी मारतात. शारांत बेश्टो फालतूच भोंवता. मागीर खंयच्या चेडवा कोणें काजार जाता हें सगळें फोटी आनी तुवें तो थांबयलें आनी म्हणलें कितें जालां रे? तूं फोटी मारताय? आनी तुवें तर म्हाका फोटी मारूंक शिकयलाय. ल्हानपणींतल्यान हांव पळयतां. पापाक जें सांगलां पळय तितलें फोटी. पापा, ल्हानपणींतल्यान हांव पळयतां. आवयक सांगलां पळय तितलें तूं फोटी मारलाय. जोरी आवय बापूय फोटी मारता जाल्यार भुरगीं पासून फोटीच मारतलीं. तुमीच शिकयला पळय ती फोटी मारप पळय तें हांव तुमकां आयज तुमकां शिकयता. कुरपा चोतराय दवरात. त्या दिसा आब्रामान मारलेली पळय ती फोट, ताजो पुतूय फोटी मारता. तूं मारता पळय ती फोटी तुजे फाल्यां भुरगीं पासून मारता तेन्ना तूं दुकां गळोवन कितलें तूं रडटाय रडटाय रडटाय. आतां परिस्थिती ती बदलची ना. चोतराय दवर. फोटी मारी नाकात. पवित्र पुस्तक म्हणटा. एकामेकाची फोटी मारी नाकात. पवित्र पुस्तकाची आज्ञा. पवित्र सर्वेस्वरा बापा, पातकूच लिपोवन दवरप जी ओत्मीक न्हय तेंय कोत्तात. पातक कितें पळय तें मांडून घेवंक हें ओत्मीक ताचेर पावलेचेर ती पयली जावन आसा शिडी. असलें पावल मारता पळय ते हांगासर ती आपल्याचे हात दाखयता. तांच्या मनांतल्यान ती बोगसणें मागता. ज्या विशयांतल्यान ती बोगसणें मागता बापा, तें फकत तांकां आनी तुकाच खबर आसा. हांव मागतां, दर एकल्यान केल्या पळय तांच्यो चुकी तूं तांकां बोगशी. फोटी मारता पळय ते जिबेंतल्यान तांकां सुटका दी. सोत उलोवपाची जीब, अद्भुत रितीन सोत उलयता पळय ती तसली जीब तूं सगल्यांक तूं दी म्हूण जेजूच्या नांवान मागतां हांव बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.